तेव्हा अकाउंट कोणी येऊन घेऊन त्यांना नाही पुढे संतोष मंद्रेकर काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसची 2 दिवसापूर्वी त्यांनी एंट्री केला वेस्ट बेंगॉलची जी सीएम असा ममता दिदी त्यांच्यामध्ये त्यांनी जी एंट्री केली त्या एंट्रीच्या उपरांत त्यांनी पहिले कॉन्फरन्स घेतली तुम्ही सगळ्यांनी पहिले असतली आणि त्यातून भारतीय जनता पक्ष हाताळून गेला त्यांचे लीडर हाताळून गेला आणि म्हणून आम्ही आज ठरवला त्याच्या उपरांत मान्य मतदारसंघात जे काँग्रेस सरकार काँग्रेस पक्ष जो असा ज्यांनी विरोधी पक्षाची भूमिका योग्य तऱ्हेने निभावून जाय असली विरोधी पक्षाची भूमिका सगळ्या गोंयच्या लोकांवरची सांगपाक जाय असली ते करपाक ते सारखे झाले ना आणि रुलिंग पार्टी सुद्धा डेव्हलपमेंट करपाक गोंयच्या लोकांचे सगळे अशा कंडिशनाचे आम्ही आज आमची एक ल्हानशी प्रेस कॉन्फरन्स आज आमच्या मध्ये जे आम्ही तृणमूल काँग्रेसची जॉईन जातले माननीय मतदारसंघाचे सगळे वळखतात आणि आता जो स्टँडिंग म्हणजे पंच डॅनियल डिसूजा त्याच्यामुळे असा आमचे एक सोशल वर्कर चिंतामणी मोदी असा ते आम्हाला जॉईन जातले त्याच्या उपरांत आम्हाला चिंतामणीला घरी बसलो असता त्यांनी प्लीज स्टेजी करतो म्हणून चिंतामणी मोदी त्याच्या उपरांत हांव स्वतः संतोष मांद्रेकर गेली बरीच हांगा काम करून हांव स्वतः पत्रकार असा हांवें हांगा जॉईन जावपाक आसा आणि त्यांचे व्हॅननी तितको ताणी व्हॅननी दिसना हांगा येवचे जॉईन जावपाक ताच्या उपरांत हांव हांगा मातशे 2 उलोवपाक आपयता बा यतीश नायक एक्टिव्हिटी पिड्ड्यार जाल्या आणि वातावरण दूषित जालें आणि हे दूषित वातावरण जर सारक्या रुळार हाडटलो आणि हे एडमिनिस्ट्रेशन जे घसरलां ते जर रुळार हाडटलो जाल्यार एक पक्ष जाय जाका निर्धार आसा आणि इच्छाशक्त आसा आणि निर्धार आणि इच्छाशक्त कित्याक बीजेपी सरकाराक घरांत हाडटा आणि बीजेपी सरकार जर घरांत हाडटले जाल्यार निर्धार आणि इच्छाशक्त आशिल्लो पक्ष एकूच दिसता आणि तो म्हणजे तृणमूल काँग्रेस पक्ष आता राष्ट्राच्या मनात सुद्धा जर पळयलें जाल्यार एकूच नेतो असो आसा जो मोदीक टक्कर दिता आणि मोदीक पळोवंक शकता आणि तो म्हणल्यार ती म्हणल्यार ममता दिदी अशी परिस्थिती आता दिश्टी पडटा आणि ह्या परिस्थितीत आमी जर कितें म्हणटा तें बीजेपी मात करतले जाल्यार ताका एकूच पर्याय आसा तृणमूल काँग्रेस कित्याक तृणमूल काँग्रेस इलेक्शनाक फक्त फायट दिना पूण फायट दिवन जिखपाक शकता आणि जिखता हे वेस्ट बेंगॉलात सुद्धा पयर दाखोवन दिला काल बाय इलेक्शनाक पयलींच्या इलेक्शनाक तिणें कशी झगडली अख्ख्या मोदी शहाच्या कंबायनान कशी तिणें सरकार हाडलें आणि काल सुद्धा बाय इलेक्शन कशी जिखली हे सगळ्यांक खबर आसा हांव चड वेळ घेतला पूण हांव तुमकां फक्त सांगता गेल्या डिविजन जर उलयतले एकूच सांगता की तृणमूल म्हणल्यार 3 मुळां माती आणि मनुष्य म्हणजे ही आमची सृष्टी माती म्हणल्यार ही आमची भूमी आणि मनीस म्हणल्यार मनीसपण या 3 गोष्टींचो आमी प्रिजर्व करपाक जाय प्रोटेक्ट करपाक जाय आणि तृणमूलाची आयडियोलॉजी ही सगळ्यांक बरोबर घेवन लोकांची उदरगत करप राज्याची उदरगत करप देशाची उदरगत करप आज डॅनियल बाब आणि संतोष बाब ताच्या वांगड्या सयत जॉईन जाता बरें दिसता आमचे इश्ट आणि 2 उतरां म्हजी सोंपयता मिस्टर फिलिपियो शाह इधर के हैं और बहुत सारे
बुजुर्ग इधर में आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाहता है। हम वेस्ट बंगाल से आया, हमारा पार्टी के सुप्रीमो और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ऑल इंडिया सचिव सांसद अभिषेक बनर्जी ने मुझे भेजा है इधर। Myself is Goemkarponn. I'm two-time cabinet minister government of West Bengal under Mamata Banerjee. Now I'm working as chairman, Municipal Board of Administration, Siliguri Municipal Corporation, as well as middle post over there, Darjeeling district के अंदर। तो हम लोग इधर पे आए, आपको हम लोग स्वागत करना चाहता है। जो बुजुर्ग इधर में वेटरन जर्नलिस्ट संतोष मंडरेकर और डैनियल डिसूजा, भूतपूर्व सरपंच एंड सेक्रेटरी एंड ब्लॉक प्रेसिडेंट और बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज, सोशल एक्टिविस्ट तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाहता है ममता बनर्जी के लीडरशिप में। तो हम सबको बहुत बहुत स्वागत हमारा पार्टी से। तृणमूल कांग्रेस हम लोग बहुत सीरियस और फॉर्मेशन ऑफ पार्टी ओवर गया। आप लोग का सबके जानकारी है कि कुछ दिन पहले हमारा गोवा का वन ऑफ दी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब हमारा पार्टी में शामिल हुआ कलकत्ता में। और इधर में हम लोग चाहता है कि गोवा का जो अस्मिता है, गोवा का जो अभी सिचुएशन एट दी मोमेंट चल रहा है, उस सिचुएशन में तृणमूल कांग्रेस गोवा का इधर में सारे जो इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज है, हम जनता है, उन लोग को लेके हमारा पार्टी आगे बढ़ना चाहता है। महामाटी मानुष ये हमारा टैगलाइन है। मानुष मदर मल्टी सॉइल लैंड एंड मानुष इंस्टीट्यूट, इसको लेके हम लोग काम करना चाहता है। और एक का काम है इधर में, इसके पहले भी हमारा दूसरा लीडर्स लोग MP और फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन वो भी आया था। और हमारा साथ और एक फिल्म एक्टर एमएलए शोम वो भी आया और दूसरा कार्यक्रम में है गोवा में। तो हम लोग आपका बहुत बहुत आभारी हो। आप जितना भी सिटीजन घर में आज आया हमारा ये प्रोग्राम में, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और या मांद्रेम मतदारसंघात एक कारण आमकां गोवा तृणमूल काँग्रेस आख्या गोंयांत उत्तर गोंय, दक्षिण गोंय, ईस्ट वेस्ट कोस्ट सगळ्यांक लोकांच्या दारा मेरेन पावपाची गरज आसा। कित्याक आमचो स्लोगन प्रजा इज राजा, people are the masters, we must serve them. आणि आयज जेन्ना आमी भगवती देवीच्या पांयां हाजीर आसा, देवीचे आशीर्वाद मागून आमचे कांय भाव जे लीडर आहात तांकां गोवा तृणमूल काँग्रेसान भितर घेतलेले आनी देवीचो खरेंच म्हणल्यार तांचे आशीर्वाद आसतलो। आनी तांचे मार्फत आनीकूय कांय लीडर आमच्या पक्षान भितर सरतलो। म्हजे एक समज जाता हे दिसांनी जे फोन येतात, लोक मेळटात, 7 तारीख सावन आमचें एडमिशन पुराय सुरवात जातलें। आनी हें कितें जातलें की इट बी लायक ए volcanic eruption
गोंय आणि गोंयकार कठीण परिस्थितींत आसा. गोवा इज सफरिंग. गोंयांत आमी बदल हाडपाची गरज आसा. गोवा नीड्स अ चेंज. कित्याक आमी पळयला फाटल्या 8 वर्सां 9 वर्सां 10 वर्सां ऑपोजिशन ना, गोंयांत विरोध पक्ष ना आणि गोंयांत एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव्ह ना. आणि तेच पासून गोंयकारांक कसले तरी पर्याय ना. आणि तेका लागून आमी चिंतलें की नवो सकाळ नवी चळवळ गोंयांत सुरवात करपाची गरज आसा. गोंयांत सगळ्या वाटांनी संकट आयलो. एक भशेन आमच्या देशांत सगळ्या वाटांनी संकट आयलो. आमची अर्थीक परिस्थिती, इकॉनॉमिक मेल्टडावन जावं गोंयांत जावं देशांत, बेकारी संकट, अनएम्प्लॉयमेंट क्रायसिस इतलो पावलो आहा की फाटल्या 1.5 वर्सांत उणे 125 मिलियन नोकऱ्यो गेल्यो. जावं डिमॉनिटायझेशन, जावं कोरोना व्हायरस, people have lost 125 million jobs all over the country. तुम्ही पेट्रोलाचेर वाचला आसतले. There is a fuel petrol crisis. पेट्रोलाचो दर 100 रुपया वयर पावलो. आज पेपराचेर वाचला आसतले तुम्ही. There is a farmers crisis. 8 farmers lost their life yesterday. The son of a BJP minister took the car over the farmers who were agitating. There is a bank crisis, there is a rupee crisis, there is a GDP crisis, there is a GST crisis. From economic meltdown, it has gone to coronavirus lockdown. Baba Daniel D'Souza, आता बरो धंदो उद्योग चलतालो. पूण फाटल्या 1.5-2 वर्सांक उद्योग धंदो ना. कांय लोक धंदो करून आपले पांयजे रुपया हाडले. ताचो कुटूंब ताचेर घे जालो. आज तो धंदो उद्योग टुरिजम सगळें बंद जाल्लें आसा. आनी देखून आज जेन्ना एक सुरवात जाता, कांय आमचे लिडर बाब केनेडा सारके, बाब संतोशा सारके, बाब चिदामानी सारके, बाब बेनिटा सारके भितर सरतात. This is just a beginning. We are just taking even one person joining inside. It is for us a matter of pride. मुझे एक मांगने को पड़े. There is a difference in Trinamool. There is a difference in other parties. Other parties which rule, though I don't want to mention them, but other parties like BJP, Congress. तुम्ही घरात बसून पॉलिटिक्स करपाक जावना. आमच्या मुखार there is a shining example, Didi. She has been chief minister for the last 3 terms. Every time the margin increases. She has just one estimate, the highest margin. So, Muzaffarpur होगा. आज तन तुमचे कार्य, तुमचे काम, तुमचं वाव लोकांच्या दारामेरेन वचपाक, लोकांचे प्रश्न, लोकांचे अडचण्यो, लोकांची मागणी आयकून घेवपाक खुबशे शिकिल्ले तरणाटे बेकार आहात. जो तर ह्या सरकारान सांगिल्लें की हजारांनी जॉब दिलो म्हणून, फाटले 10 वर्सांक कोणाकूय जॉब मेळ्ळे जाल्यार सांगचें. ताणें सांगिल्लें की ते लोक आपल्या पांयाचेर उबे रावपाक तांकां आदार दितले म्हणून. तुजो तरी आज उद्योग गोंयांत जर व्हडलो उद्योग फाटल्या 10 वर्सांक येयला तुमी पळयला ना. आयज दवरलेलो तृणमूल काँग्रेसीक
भितर एंट्री मारपाक ही आयज आमी एक सुरवात केल्ली आसा. आयज मांद्रेम मतदारसंघांनी इतलें आमचेर अपमान जाल्लो आसा. हें पळयल्यार आमकां हारो जायना. कित्याक 25 वर्सां जालीं पार्सेकारान 15 वर्सां काडलीं, सोपेन 10 वर्सां काडलीं. आमची कितली उदारगत जाल्ली आसा, कितले जॉब आमकां मेवल्ले आसात. पाणयाचो प्रश्न किसच आमकां सॉल्व जाल्लो आसा. ताचो कांयच आमकां परिणाम आसूं मेळना. पूण आयज आमकां अशें दिसता आमकां काँग्रेसूय नाका आनी भाजपूय नाका. मूळ काँग्रेस आमकां नवो पक्ष हाडून ह्या मांद्र्याचो विकास कसो करपाक जावो ती आमकां गांव म्हणून आमकां एक संदी आमकां मेवतली म्हणून आमी आशेन रावता. कित्याक आयज लोक मांद्रा मतदारसंघांतले भियातात भायर सरपाक. भायर सरल्या उपरांत ताका कितें जाता की दबाव येता. तांची खीं वयतले, कितें करतले, कोणा लागीं वयतले, कोणा लागीं मागतले म्हणल्यार तांकां वाली ना. जे BJPन आयज 25 वर्सां मांद्रा मतदारसंघांनी हें पळय धरून दवरलां तें कशेंय करून आमी बंदी करूंक जाय आनी हांकां नाच करूंक जाय. तरूच आमकां मांद्रा मतदारसंघ हो सुदारतलो, नाजाल्यार सुदारपाचो ना. पूण म्हाका एक सांगपाचें आसा, तृणमूल काँग्रेसीक जे आमी जॉयन जाल्या ही जरूर सीट आमी तृणमूल काँग्रेसीक दितल्यो ही आमकां ठामपणे विश्वास आसा. कित्याक ह्या दोनूय पक्षांक विटलेले आसात लोक, पूण लोक इतलेच भियातात ते रिवेंज घेतात म्हणून. आनी हे रिवेंजाक आमी कशेंच भिवचो ना आनी हेका तोंड दिवन फुडें सरोन आमी मांद्रेचो विकास पळय कितें आसा तितलो ह्या आमच्या लिडरांक घेवन लुजीन बाब हो आतां आमचो आतांचो न्हू, हेका हांव जाली 40 वर्सां पासून वळखता. पूण आयज केन्ना आमकां एंट्री दिवपाक आपणाचो हात लायलो तूं वच फुडें नाजाल्यार आमी येता तुजे फाटल्यान. आमी आसा सर फुडें म्हणून आमी आतां फुडें सरल्या आनी हो आमी विकास तृणमूल पक्षाच्या आदारान जायतो करतल्यो आनी दाखोवन दितल्यो की खरें आमी कॅपेबल आसा म्हणून तो विकास करपाक. देव बरें. That will decide afterward, not now. But are you interested? Yes, sure. I am interested, but I have to work first and show the party that really we have a majority of the people to be capable.